मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीन गोयचो आप मुखेली अमित पालेकार, रामराव वाघ, दत्तप्रसाद नायक, भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायक हांकां समन्स जारी केला। तशेंच ह्या चारूय जाणांक 28 मार्चाक चौकशे खातीर ईडीच्या कार्यालयांत हाजीर रावपाक सांगल्या। दिल्लीचे सीएम आणि आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल हांकां ईडीन अटक केलेली आसा ती सगळ्यांकूच खबर आसा। लिकर प्रकरणात ही अटक जाल्लेली आसा आणि ह्या प्रकरणात जी मनी लॉन्ड्रिंग जाल्लेली आसा त्या खातीर ही अरविंद केजरीवालाक अटक केलेली आसा। आणि ईडीक असो दुबाव आसा की ह्या स्कॅमांसून जो पयसो येयला तो पयसो गोंयान फाटी जाल्लेल्या विधानसभेक यूज केल्लो गेलेलो आसा। जी विधानसभेक आम आदमी पार्टी कंटेस्ट केलेले आणि त्या विधानसभा निवडणुकीक आम आदमी पार्टीन हो पयसो यूज केला असो दुबाव आसा। ह्या खातीर ईडीन आयज एक समन काडला। ते समन जावन आसा आम आदमी पार्टीचे जे गोवा प्रदेशाध्यक्ष आसा अमित पालेकर त्यांच्या सयत दत्तप्रसाद नाईक, रामराव वाघ आणि भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक ह्या 4 जाणांक ईडीन समन्स काडलेले आसा। आणि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टाच्या अंडर हे समन्स जावन आसा आणि 28 तारीख म्हणजेच फाल्यां ईडीच्या फुड्यान रावपाचो तांकां आदेश आसा। तर आम आदमी पार्टीचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष जे आसा अमित पालेकर, दत्तप्रसाद नाईक, रामराव वाघ आणि गोव्याचे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक ह्या 4 जाणांनी फाल्यां ईडी मुखार येवचे अशें ईडीन समन जाहीर केलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर यश आडारकर सोबत हांव विनायक सामंत।